Hello and welcome to this special interview on uterine fibroids. The month of July is the Uterine Fibroid Awareness Month, and with me in the studio is Dr. Mangirish Kenkre. He is a consultant laparoscopic gynecologist at RG Hospital. Dr. Mangirish has done his MBBS and MS in gynecology at GMC and is in advanced laparoscopic training at EVA Hospital, Ahmedabad. He has also done his gynecology cancer fellowship at GCRI, Ahmedabad. Dr. Mangirish Kenkre, welcome to the show. Thank you. So, doctor, what is fibroids? Are they a part of the normal uterine morphology of a woman, or is it something abnormal? So, जेन्ना आमी म्हणटात की फायब्रॉइड हें कितें, तर मोस्ट ऑफ द टायम्स फायब्रॉइड इज ऑलवेज कन्सिडर्ड की पिशवेन जावपी एक गांठ. आतां जेन्ना आमी पिशवेन जावपी गांठ म्हणटात किंवा ताका ट्युमर म्हणटात, ताका आमकां खंयचे भागान ही गांठ उत्पन्न जाता हें आमकां सारकें क्लियर कळपाक जाय. तर पिशवेचे एका बायलेचे गर्भ पिशवेचे 3 भाग असतात. पयलो भाग म्हणजे सगळ्यान भितरलो भाग जो असता ताका आमी एंडोमेट्रियम म्हणटात इंग्लिशीन, आनी कोंकणीन म्हणत जाल्यार ती पाळयेची गादी. थंयच्यान दर म्हयन्याक जे बायलेक पाळी येता थंय तें रगत साचता. ताजे वयर मसल लेयर आसता आनी ताजे सरभोंवतणी पिशवेची कात असता. सो फायब्रॉइड तो एक ट्युमर असता जो मसल लेयर, ताका आमी मायोमेट्रियम म्हणटात, ह्या 2 भागां मदीं तो मसल लेयर असता, तातूंतल्यान उत्पन्न जावपी एक गांठ. कळ्ळें न्ही? सो दॅट्स अबाउट फायब्रॉइड. इट इज युजली नॉट अ नॉर्मल थिंग टू हॅपन इन अ लेडी. इट इज ऑलवेज एन एबनॉर्मल ग्रोथ, एबनॉर्मल proliferation of the muscle. Right. So it is definitely not a normal phenomena to happen in a lady. Okay. So, doctor, what is the causes of fibroid? म्हणजे फायब्रॉइड तयार जावपाचे कारण कितें आसता? फायब्रॉइड पर से जेन्ना तयार जाता ताजे स्पेसिफीक कारण अशें नासता. इट इज युजली इदर हेरिडिटरी ऑर मसल्सांचे proliferation, म्हणजे ते मसल एबनॉर्मली वाडपाक लागता ड्यू टू जेनेटिक्स. ताका लागून हे फायब्रॉइड्स जाता. सो स्पेसिफीक कारण की बाबा फायब्रॉइड कित्याक जाला आनी हो कोणाक जातलो, खंयच्या बायलेक जातलो हें सांगप डिफिकल्ट. पूण युजली हे फायब्रॉइड जे जाता ते रिप्रोडक्टीव एज ग्रुपान जाता बायलांक. म्हणजे कितें 20 ते 50 वर्सां मेरेन जेन्ना बायलेक बरी पाळी येता तितले म्हणसर फायब्रॉइड्स जाता. 20 वर्सांच्या पयलीं भुरग्यांक फायब्रॉइड्स नासता आनी 50 वर्सांच्या नंतर जेन्ना पाळी बंद जाता तेन्ना फायब्रॉइड्स चडशे आमकां सापडना. ओके. So, doctor, fibroids आसप, does it mean it is cancerous? ना. कितें जाता की जेन्ना पेशंटाक कळटा की आपल्याक बाबा फायब्रॉइड आसा तर पेशंटाक कोण म्हणटा की तुका ट्युमर आसा म्हणून. जेन्ना आमी एज अ लेमॅन जेन्ना आयकता ट्युमर म्हणजे कॅन्सर. पूण हांव सांगूंक सोदता लोकांक की ट्युमर नीड नॉट नेसेसरिली मीन कॅन्सर. ट्युमर म्हणजे 2 तरेचे आसता. एक कॅन्सराचो ट्युमर आसता आनी एक नॉन कॅन्सरस ट्युमर आसता. जेन्ना आमी इन जनरल फायब्रॉइडाच्या विशयान उलयतात, फायब्रॉइड इज युजली अ नॉन कॅन्सरस ट्युमर. म्हणजे 95% ऑफ द टायम्स फायब्रॉइड इज नॉन कॅन्सरस. पूण देर आर सर्टन ओकेजन्स, म्हणजे कितें, तो खूब मोठो फायब्रॉइड आसलो किंवा तो खूब वेळ बायलेच्या पिशवेन उरलो विदाउट एनी ट्रिटमेंट आनी फास्ट वाडपाक जर लागता जाल्यार तो कॅन्सराचेर पडूंक शकता. तो हाजें ऑब्जर्वेशन पेशंटाक आसपाक जाय. लायटली घेवप नासता, पूण इन जनरल डायग्नोज्ड विथ अ केस ऑफ फायब्रॉइड तेन्ना पॅनीक जावंक जायना. आपले दोतोराक कन्सल्टेशन करून ताची सारकी म्हायती घेवपाक जाय. So, doctor, fibroids आसप, does it lead to infertility? Because you said mostly fibroids occur in the reproductive age group. सो फायब्रॉइड्स हें सामकें कॉमन जावन आसा आजकाल. ताजे आतां तुमी म्हळें जे इनफर्टिलिटी खातीर कितें आसता, ऑलमोस्ट 1 in 4 विमेन म्हणजे दर 4थ्या बायलेक फायब्रॉइड आसपाची शक्यता आसता. कळ्ळें न्ही? चडशे वेळार बायलांक खबर सुद्दां नासता की आपल्याक भितर फायब्रॉइड आसा म्हणून. जेन्ना रुटीन चॅकअपाक वता तर खुबश्या हॉस्पिटलांनी हेल्थ चॅकअप चालू जाले. सो हेल्थ चॅकअपाक गेले तातूंत एक इन्व्हेस्टिगेशन आसता, अल्ट्रासावंड जशें तुमी म्हळें तें. अल्ट्रासावंडार चडशे वेळार फायब्रॉइड बायलेक सापडटा. किंवा आनी खंयच्या कारणाक लागून एसिडिटीचें दुयेंस जालां किंवा आनी खंय गांठ जाल्या म्हणून जेन्ना अल्ट्रासावंड करता तेन्ना एक फायब्रॉइड सापडटा. सो दीस इज समथींग नोन एज एन एसिम्प्टोमॅटीक फायब्रॉइड. म्हणजे कितें, इन्सिडेंटली तो सापडलो आनी खंयच्या कारणाक लागून पेशंट बायल हॉस्पिटलान गेल्ली तेन्ना सोनोग्राफी जाली आनी तिका कळ्ळो फायब्रॉइड. दीज कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट 75% ऑफ द केसीस. म्हणजे 75% फायब्रॉइड कित्याक कसलेच त्रास जायना. दे आर सायलंट फायब्रॉइड्स. कळ्ळें न्ही? आनी ते इन्सिडेंटली सापडटात. ओके. नाव कमिंग टू द पॉयंट देन इनफर्टिलिटी. आतां इनफर्टिलिटी पेशंट कोण आसतात?
25, 30, 35 वर्सांची हय. बायलां जी आतां लग्न जाल्लीं आसता आनी खूब टायम तांणी ट्राय केल्लो आसता भुरगें जावपाक पूण तांकां भुरगें जायना हय कळ्ळें तेन्ना जेन्ना तांचो डॉक्टर इवॅल्युएट करता इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट किंवा गायनेकोलॉजिस्ट तांचो इवॅल्युएट करता तांकां तेन्ना तांकां फायब्रॉयड सापडूंक शकता ओके आतां हो फायब्रॉयड ते इनफर्टिलिटीचें कारण काय हें सांगपाक तो फायब्रॉयडचें लोकेशन पळोवपाक सायज जाय. पळोवपाक जाय आतां समज तो फायब्रॉयड बरो मोठो फायब्रॉयड आसा हय. आनी पिशवेचें तोंड ब्लॉक करता ताका आमी सर्वायकल फायब्रॉयड म्हणटा हय. जाल्यार दादल्याचो धातू पिशवेन वचपाकूच शकना हय सो तें एक कारण जावंक शकता करेक्ट किंवा हो फायब्रॉयड पिशवेचे फॅलोपियन ट्युब्सांचेर प्रेशर दिता आनी तांकां ब्लॉक करता जाल्यार अंडे पिशवेन येवंक शकना हय आनी तातूंत धातूचो आनी अंड्यांचो मेळ जावंक मेळ शकना जावंक शकना. ताका लागून तें इनफर्टिलिटीचें कारण आसता ओके सो फायब्रॉयड्स इनफर्टिलिटीचें कारण जावंक शकता दुसरी गजाल म्हणजे केन्ना केन्ना इनफर्टायल पेशंट्सांक प्रेग्नन्सी धरूंक सुद्दां शकता हय पूण फायब्रॉयड जेन्ना पाळयेच्या गादयेर प्रेशर दिता स्पेसिफीक लोकेशन आसता ताका आमी सब म्युकोजल फायब्रॉयड म्हणटा आनी तो फायब्रॉयड जेन्ना बायलेचे पाळयेचे पिशवेर प्रेशर दिता तेन्ना ती प्रेग्नन्सी वाडपाक दिना सो कितें जाता तिसऱ्या म्हयन्यान मिसकॅरेज Miscarriage जावपाक जाता. शकता एबॉर्शनां जावंक शकता बरी प्रेग्नन्सी चल्ल्या आनी अचानक पेशंटाक ब्लिडींग येवन Bleeding ती जाता. प्रेग्नन्सी भायर पडूंक शकता सो Okay. दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिजन्स की प्रेग्नन्सी फुडें वचूंक शकना इनफर्टिलिटी आसाच पूण प्रेग्नन्सी जावन सुद्दां ती फुडें वचूंक फुडें पावना रिकरंट मिसकॅरेजी जावप हें एक कारण कारण. फायब्रॉयड आसूंक शकता ओके सो डॉक्टर वॉट आर द सिम्पटम्स ऑफ फायब्रॉयड म्हणजे फायब्रॉयड असल्यार कितें एक बायल एक्सपिरियन्स करू शकता जशें हांवें तुमकां सांगलें फायब्रॉयड इज व्हेरी कॉमन म्हणजे कितें चारांतल्या एका बायलेक फायब्रॉयड आसूंक शकता हय. पूण तिका खबरूच आसूंक शकना की आपल्याक फायब्रॉयड आसा सो ए सिम्पटॉमॅटीक फायब्रॉयड इज व्हेरी कॉमन म्हणजे कितें कांयच सिम्पटम कांयच नासता सिम्पटम्स ना आतां स्पेसिफीक सिम्पटम्स केन्ना जावंक शकता ते फायब्रॉयड केदो मोठो आसा आनी तो पिशवेन खंयच्या डायरेक्शनान वाडटा Okay. पिशवेन भितरले वटेन वाडटा काय भायले वटेन भायले वाडटा वटेन वाडटा. आतां जर हो फायब्रॉयड मोठो जाला आनी भायले वटेन वाडटा तो पिशवेक त्रास दिना तो पिशवेचे सरभोंवतणी जे अंग आसा जशें पिशवेचे फुडें मुताची पिशवी आसता हय ताजेर तो वचून बसता सो ताजेर वतकच कितें जाता की मुताची पिशवी वाडपाक दिना सो पेशंटाक परते परते मुतूंक जावप परतून परतून मुताची इन्फेक्शनां जावप हें कारण जावंक शकता फायब्रॉयड इतलो मोठो जाता केन्ना केन्ना तो फाटी पडटा फाटी संडासाची वाट आसता गॅस हय, जावप हय. ब्लोटींग जावप पोट सामकें फुगार जावप अशे त्रास जावंक शकता सो हे Okay. पिशवेचे त्रास न्ही हे मुताचे पिशवेचे किंवा संडासाच्या संडासाचे, वटेनचे हय. त्रास नेक्स्ट जेन्ना फायब्रॉयड भितरले वटेन वाडूंक शकता जेन्ना तो भितरले वटेन फायब्रॉयड वाडटा तेन्ना तो पाळयेचे गादयेर प्रेशर दिवपाक लागता आनी तेन्ना आमकां फायब्रॉयडचे क्लासिकल सिम्पटम्स येतात जे बायल त्रास दितात Present प्रेजेंट करता सो ते कितें आसतात अनियमीत पाळयो अनियमीत म्हणजे इरेग्युलर पिरियड्स इरेग्युलर पिरियड्स कळ्ळें पयलीं बायलेची पाळी सारकी येताली म्हयन्याक येताली पूण आतां 20 दिसांनी येवपाक लागल्या 21 दिसांनी येवपाक लागल्या थोड्या बायलांक 15 दिसांनी येवपाक लागल्या सेकंड सिम्पटम अनियमीत जावन हेवी पिरियड्स येवप हेवी पिरियड्स Heavy म्हणजे bleeding. हय दिसाक 5 ते 10 पॅडां बदलची पडटा क्लॉट्स पडटा ताका लागून पेशंटाचें हेमोग्लोबीन कमी देंवता. जावपाक लागता आनी हेमोग्लोबीन कमी जाल्ल्या कारणान पेशंटाक विकनस जाता दोळ्या कडेन काळोख येवपाक येता. लागता आनी काम घरचें जमना बायलांची आमची सहनशक्ती खूब हय, आसता हय. तितल्या वेळेन सामकें घरचें काम जायना म्हणसर ती दोतोराक दाखयनात आनी हय. सामकें कमी हिमोग्लोबीन 6-7 सात. हिमोग्लोबीन घेवन येता. हॉस्पिटलान येतात तेन्ना तांकां ब्लड सुद्दां चडोवपाची संभावना पडूंक शकता ओके सो दीज आर द मेन सिम्पटम्स ऑफ फायब्रॉयड्स कळ्ळें न्ही ते भायले वटेन वाडल्यार तुमकां क्लासिकल सिम्पटम्स मेळना Symptoms येना. पिरियडांक बी कांय त्रास कांय जायना त्रास पूण जायना पूण भलतेच. भितरल्या वाटेन वाडल्यार हय मुताचे इन्फेक्शनां जावप संडासाचे वटेन कॉन्स्टिपेशन जावप गॅसाचो प्रॉब्लेम जावप दीज आर द सिम्पटम्स केन्ना Symptoms. भितरले वटेन वाडलें जाल्यार ब्लिडींग Bleeding. हेवी ब्लिडींग ओके सो डॉक्टर वॉट इज द ट्रीटमेंट ऑफ फायब्रॉइड्स तर जेन्ना आमी ट्रिटमेंट म्हणटात मोस्ट इम्पॉर्टंटली फायब्रॉयड्सांक 90% ऑफ द फायब्रॉयड्स डोंट रिक्वायर सर्जरी ओके कळ्ळें न्ही खुबशे वेळा हे इन्सिडेंटली डिटेक्टेड फायब्रॉयड्स आसता ते खूब ल्हान आसता 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पिशवेच्या भायले वटेन वाडटा सो सोनोग्राफी करप हें एक इम्पॉर्टंट एसेट कळ्ळें न्ही जरी सोनोग्राफीन सारको क्लियर पिक्चर येना जाल्यार आमकां आनी एक उपचार करचो पडटा ताका आमी MRI म्हणटात सो MRIचेर आमकां क्लियर कट दिसता की बाबा हो फायब्रॉयड खंय आसा लोकेशन आनी सगळें सायज कशी आसा
पिशवेच्या गादयेक लागीं आसा काय भायले वटेन आसा. सो हें सगळें डिसायड जातकच आनी एक एग्जामिनेशन करतकच आमी एक डिसिजनार येवंक शकता की 90% ऑफ द फायब्रॉइड्स डोंट रिक्वायर एनी ट्रिटमेंट एक्सेप्ट फॉर ऑब्जर्वेशन. रायट. ऑब्जर्वेशन म्हणजे कितें, फायब्रॉइड आसलो आनी एकदां सांगलें की कांय करप ना म्हणजे विसरप न्ही. फायब्रॉइड दर वर्सा आपल्या दोतोरा कडेन वचप, सोनोग्राफी करून घेवप आनी एक चॅकअप करून घेवप, पळोवपाक तो फायब्रॉइड वाडटा काय, कळ्ळें न्ही, काय तो जिरता, फायब्रॉइडचें लोकेशन चेंज जालां काय तशा तशें आसा. सो हें करप इम्पॉर्टंट. दॅट इज द फर्स्ट थिंग. फर्स्ट मॉडॅलिटी इज जस्ट ऑब्जर्वेशन. आतां समज जशें हांवें तुमकां पयलीं सांगलां की बाबा हे फायब्रॉइडाक त्रास दिता, फायब्रॉइड ब्लिडींग हेवी जाता, जाल्यार पिरियड कंट्रोलान हाडपाक मेडिसिन्स आसता. फायब्रॉइड श्रिंक करपाक आतां मेडिसिन्स आयल्या, जशी इंजेक्शन्स आसता थोड्या प्रकारची गुळयो आसता. ओके. जरी मेडिसिनान सुद्दां जरी हे फायब्रॉइड जिरना आनी पेशंटाक कंटिन्युअस त्रास जावंक लागता, आमी युजली 3 ते 6 म्हयने मेडिसिनाचे ट्राय दितात, जरी हातून सुद्दां पेशंटाक आपले सिम्पटम्साच्यान रिलीफ मेळना, देन पेशंट हॅज टू अंडरगो अ सर्जरी. आतां सर्जरीन खूब प्रकारच्यो सर्जरी आसता आनी तातूंत फायब्रॉइडचो ट्रिटमेंट म्हणजे कितें, फायब्रॉइडच काडप काय ताचे बरोबर पिशवी काडप, हाजें डिसिजन आमकां पेशंटाचें वय, फर्टिलिटी आनी फॅमिली कंप्लिशन हें पळोवन डिसिजन घेवचें पडटा. सो बेसिकली द ट्रीटमेंट आसता हॉर्मोनल थेरपी जशें तूं म्हणटा, and then surgical approach. जरी हॉर्मोनल ट्रीटमेंट चलना, सर्जिकल approach. So surgical approachan doctor kite what is the best option for fibroids, whether it is laparoscopic surgery or the traditional open surgery. तर आमी जेन्ना म्हणटात की पेशंटाक सर्जरी लागतली आनी कसली सर्जरी लागतली, हाजें डिसिजन पेशंटाचें फर्स्ट थिंग इज ऑन पेशंट्स एज. बाबा तिचें वय कितलें आसा, ती भुरगी आसा काय 45 वर्सांचे वयर आसा. आतां 45 वर्सांचे वयर आसप जाणटी बायल न्ही, पण आमचे वेन यू कन्सिडर द रिप्रोडक्टीव एज ग्रुप, तेन्ना 45 वर्सां 50 वर्सां म्हणजे लोकांची पाळी बंद जाता. सो अबाव 45 जर आसली, तिका खूब फायब्रॉइड्स आसले पिशवेन, सामकी पिशवी फायब्रॉइडांनी भरलेली आसली, पेशंटाचे सिम्पटम्स कशेच कंट्रोल जायना, खूब त्रास जाता, हिमोग्लोबीन कमी जाता, परतून 3 म्हयन्यांनी रगत चडोवचें पडटा, हे पेशंटांक आमी एडवायस करतात की फायब्रॉइडाचे बरोबर पिशवी काडून घेवपाची. ताका म्हणटात हिस्ट्रेक्टॉमी, कारण युट्रस काडप आनी हिस्ट्रेक्टॉमी. पेशंट भुरगी आसली, 30 वर्सांची आसली, 25 वर्सांची आसली, आतांच लग्न जालां, फायब्रॉइड सांपडला, भुरग्याक ट्राय करतात किंवा एबॉर्शन जालें रिकरंट, ताका आमी पिशवी काडपाक एडवायस करिना. ताका आमी म्हणटात की बाबा आतां फायब्रॉइड काडया आनी तुजी पिशवी वाचोया, सो दॅट यू गेट अ चान्स टू अंडरगो प्रेग्नन्सी. रायट. So doctor, fibroid surgery पळय आसता, is there any risk involved in the surgery? फर्स्ट ऑफ ऑल फायब्रॉइडची जी सर्जरी आसता इज युजली तुमकां सांगल्या तश्यो, जेन्ना फायब्रॉइडच काडटा ताका आमी मायमेक्टमी म्हणटात, पिशवी काडटा ताका हिस्टेक्टमी म्हणटात. तर इफ सर्जरी कशी करपाची, ताका 2 मेजर रूट आसतात. एक आमी पयलींच्या काळान जी ट्रेडिशनल सर्जरी करताले ताका ओपन सर्जरी म्हणटात, आनी आतां जेन्ना हांवें सर्जरी येयला ताका आमी लॅप्रोस्कोपीक सर्जरी म्हणटात, कांय भाशेन ताका की होल किंवा लेजर सर्जरी म्हणटात. जेन्ना आमी ओपन सर्जरीचे विशयान डिस्कस करतात, तेन्ना ओपन सर्जरी म्हणजे 10 ते 12 सेंटीमिटराचो पोटार चीर दिवप, कट दिवप, ओपन करप आनी पिशवी किंवा फायब्रॉइड काडपाचो. तातूंत खूब ब्लड लॉस जावपाची संभावना आसता, पेशंटाक व्हडलो कट पडटा, सो पोस्ट ऑपरेटीव पेशंटाक खूब दूख जावपाची चान्सीस आसता. एडिजन्स म्हणजे कितें, पिशवेक दुसरे ऑर्गनाक चिकटून उरप, फुडल्या ऑपरेशनाक त्रास जावप, ऑपरेशन जावन पेशंटाच्या पोटान दूख उरप, हे ओपन सर्जरीचे ड्रॉबॅक्स. सो ताका लागून देर इज समथींग नोन एज की होल सर्जरी ऑर लॅप्रोस्कोपीक सर्जरी, ताका आमी मिनिमल इन्वेजिव्ह सर्जरी म्हणटात. सो जेन्ना आमी रिस्क उलयतात, डेफिनेटली मिनिमल इन्वेजिव्ह सर्जरी म्हणजे लॅप्रोस्कोपीन, की होल सर्जरीन रिस्क एकदम कमी आसता. जेन्ना लॅप्रोस्कोपीक सर्जरी करतात तेन्ना पेशंटाच्या बोमलेचे वयर एक कट आसता, दाव्या बाजून 2 बारीक कट आसता आनी उजव्या बाजून, सो 3 ते 4 होलांनी ही पेशंटाची सर्जरी जाता. तातूंत सर्जरीच्या वेळार द इमेज इज क्वायट मॅग्निफायड, सो चूक जावपाचे चान्सीस कमी आसता. ही शीर खातली, ती नर्व खातली, तशें जायना. इट इज एब्सोल्युटली सेफ and very effective to undergo a laparoscopic surgery rather than going for the traditional open surgery, which has a lot of risks of bleeding, post operative pain, and delayed recovery. जेन्ना लॅप्रोस्कोपी करता कित्याक होल सामके बारीक आसता,
5 दिसा भितर गावे पेकतात. हय. पेशंट कॅन रिज्यूम हर हाऊस होल्ड ड्युटीज. करेक्ट. कामांक वता खुबशीं बायलां दे कॅन रिज्यूम देअर प्रोफेशनल लायफस्टायल Yes. इमिजिएटली आफ्टर द सर्जरी. Yes. So, doctor, what are the benefits of laparoscopic surgery? If you would like to highlight in a few things. जशें आमी लॅप्रोस्कोपिक सर्जरीचे मेजरली 3 बेनिफीट असतात. सो फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट इज द सायज ऑफ इन्सिजन्स इज स्मॉल. म्हणजे पोटार जो कट पडटा तो एकदम धाकटो धाकटो आसता. आसता. कळ्ळें. ताका लागून पेशंटाचो जो पेन असता तो कमी जाता. पेशंटाचो पेन कमी जाल्ल्यान पेशंट दुसऱ्या दिसा खाटी वयल्यान उठून चलपाक लागता. Okay. आणि ताका लागून रिकवरी पेशंटाची खूब एकदम बेगीन जाता. बेगीन जाता. सो दे कॅन रिज्यूम देअर वर्क. सेकंड इज टेक्निकल एस्पेक्ट्स. टेक्निकल एस्पेक्ट्स म्हणजे जेन्ना ओपन सर्जरीन करता आमच्या दोळ्याचो पावर इज लिमिटेड. कळ्ळें न्ही. जेन्ना आमी लॅप्रोस्कोपीन करतात तेन्ना वी गेट ऑलमोस्ट अराउंड 25 टायम्स मॅग्निफिकेशन. Yes. सो वी कॅन सी इन डिटेल ल्हानांतलो ल्हान फायब्रॉइड खंय आसा, मेजर वेसल खंय आसा. सो चूक जावपाची आनी कंप्लीट सर्जरी जावपाची चान्सीस खूब आसता. कळ्ळें न्ही तुका. सो इनकम्प्लीट सर्जरीज बी तश्यो लॅप्रोस्कोपीन जायना. Right. सो दॅट इज वन ऑफ द सेकंड एडवांटेजीस. थर्ड एडवांटेजीस इज इन टर्म्स ऑफ ब्लिडिंग. लॅप्रोस्कोपीन नॉट ओन्ली मॅग्निफिकेशन बट देर आर एनर्जी सोर्सीस. कळ्ळें न्ही. इन्स्ट्रुमेंट्स इतले एडवान्स जाल्ले आसा की ब्लिडींग इज हार्डली लेस देन 10 ml. जे आमी ब्लड टेस्टिंगाक ऑपरेशनाचे पयलीं ब्लड काडटात किंवा खंयच्या टेस्टिंगाक ब्लड काडटात ताजे पेक्षा कमी ब्लड लॅप्रोस्कोपीच्या सर्जरीन वता. सो ही मेन एडवांटेज. सो पेशंटाक Blood ब्लड loss is very less. व्हेरी लेस. सो पेशंटाक ब्लड सोडोवपाची गरज आनी ब्लडाचे बरोबर जी इन्फेक्शनां येतात That ती also येवपाचे is चान्सीस सामके कमी कमी जाता. आसता. कळ्ळें न्ही. सो दॅट इज द एडवांटेज ऑफ लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी. रायट. सो डॉक्टर, आतां आमी तुवें ट्रिटमेंट सांगलो, तुवें कॉजेस सांगले. आतां प्रिव्हेंशन ऑफ फायब्रॉइड्स कशें करूं शकता? द फर्स्ट थिंग अबाउट प्रिव्हेंशन देर इज नो डेफिनेट मेडिसीन की बाबा हें वखद हांवें घेतलें जाल्यार आपल्याक फायब्रॉइड जावचें ना. दर बायलेन देर आर सम स्टेप्स दॅट शी नीड्स टू टेक ड्युरींग हर रिप्रोडक्टीव एज. रायट. फर्स्ट थिंग इज गेटींग अ रेग्युलर चॅकअप डन. आपले लागींच्या लागीं गायनेकोलॉजिस्टाक मेळपाचें, ताजो थरो चॅकअप करपाचो, ताजे बरोबर एक सोनोग्राफी करपाची. ताजे वयल्यान कळटा तुका बाबा फायब्रॉइड आसा काय ना. ओके. समज ल्हान फायब्रॉइड सापडलो खंय तरी जाल्यार तुजे तकलेन आसतलें की बाबा हय आपल्याक फायब्रॉइड आसा, पूण सद्याक ताका कांय ट्रिटमेंट नाका, ताका आमी ऑब्जर्व करुया. हय. सो दर वर्सा सोनोग्राफी करप, चॅकअप करप इज इम्पॉर्टंट. ताजे वयल्यान कळटा की फायब्रॉइड आयला जाल्यार ताजो कितें ट्रिटमेंट आसतलो, आनी जरी आसा आनी आमी ऑब्जर्वेशनार दवरता तो वाडटा काय ना, ना. त्रास जाले डेफिनेटली ताजो आमकां ट्रिटमेंट करचो पडटलो. हय. प्रिव्हेंशन पर से देर इज नो मेडिसीन दॅट कॅन प्रिव्हेंट अ फायब्रॉइड. बट समज जालो जाल्यार ताजो बरो क्लोज फॉलोअप दवरपाचो. रायट. कळ्ळें. दॅट इज वन ऑफ द थिंग्स दॅट वी नीड टू सी. ओके. अल्ट्रासाउंडाचे बरोबर सेकंड वन मोर इम्पॉर्टंट थिंग इज डुईंग अ पॅप स्मियर. ओके. पॅप स्मियर करप एक गरजेचें. From नॉट which बिकॉज age ऑफ द group? Pap smear, like हय पॅप more or स्मियर less. कसो आसता वन्स यू आर सेक्शुअली एक्टीव कळ्ळें न्ही तेन्नाच्यान पॅप स्मियर चालू करप. करपाचो. Okay. दर 3 वर्सांनी पॅप स्मियर करपाचो. 3 वर्सां म्हणजे लोकांक याद उरना. Yeah. कळ्ळें न्ही. So better to do it on your birthday अशें म्हणटा न्ही. हय तशें करपाचें. कळ्ळें. सम डे यू हॅव टू Some day, स्पेसिफाय yeah. एंड यू हॅव टू डू अ Pap pap smear. smear. That is not in relation to the fibroid, but it is in relation to detecting cervical cancer, ओके. which is very much prevalent in our country. ओके. So दर 3 वर्सांनी कन्व्हेन्शनल पॅप स्मियर म्हणून आसता आनी एक स्पेशल पॅप स्मियर आसता अलॉंग विथ HPV टेस्टिंग. तो जर नेगेटिव्ह असलो तर 5 वर्सांनी करूंक शकता. बट पॅप स्मियर आनी अल्ट्रासाउंड Is करप mandatory. हें गरजेचेंच ओके. फॉर प्रिव्हेंशन ऑफ. वेन वी टॉक अबाउट अ हेल्दी लायफस्टायल ऑल्सो कळ्ळें न्ही. नाव डेज इफ यू सी मेनी डिजीजीस आर लिंक टू लायफस्टायल. जशे जे Yes. नवे स्टडीज येता हय. कळ्ळें. Obesity. Obesity is one of the major causes. Diabetes. Diabetes, hypertension. These are a lot of All major lifestyle causes. diseases. खुबशे जेवणांनी आर्टिफिशियल इन्ग्रेडियंट्स असतात ताका हय. लागून सुद्दां युट्रसाचेर परिणाम जावपाक शकता. जशे की हे फायब्रॉइड्स येतात. खुबशे टायमार इट इज लिंक टू सम फूड स्टफ. सो इटिंग हेल्दी, येस. exercising regularly, कळ्ळें न्ही, and doing your thorough checkups every Right. yearly should rule out majority of your problems, not only of your uterus, पण But बाकीचे other organs of your body सुद्धा. as a whole. So just following a good healthy lifestyle with exercise Is is a more preventable
for many diseases, many including diseases. fibroids. Doctor, another thing I want to ask you, do you think that using sanitary napkins or tampons also increases the risk of developing fibroids? ना युजली ना. सो टॅम्पून्स बी जेन्ना आमी म्हणटा सॅनिटरी नॅपकिन्स म्हणटात देन चान्सेस ऑफ एलर्जीज आर देर. Yes, म्हणजे कितें because लोकल they have जर chemicals added to them. केमिकल आतां खुबशे बायोडिग्रेडेबल किंवा नॅचरल हय. सॅनिटरी नॅपकिन्स आयले. कमिंग टू टॅम्पून्स खुबशे वेळार जशे पयलीं बायलां टॅम्पून्स वापरतलीं टॅम्पून्स यू टेंड टू फॉरगेट Yes. आनी तातूंत मुताचें इन्फेक्शन जरी असलें तें टॅम्पुनाक लागूंक शकता आनी भितर वजायनान इन्फेक्शन जावंक शकता. तें इन्फेक्शन वजायनांतल्या वाटेंतल्यान पिशवेन स्प्रेड जावंक शकता एंड इट कॅन बी व्हेरी डेंजरस. Yes. सो जरी टॅम्पून वापरता ताजी सारकी काळजी घेवप आनी हायजीन मेंटेन करप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. And then regularly changing your sanitary हय pads also. डेफिनेटली. सो मेंटेनिंग अ गुड पेरिनियल हायजीन Is वजायनल important. हायजीन इज इम्पॉर्टंट बट लिंक ताका Is फायब्रॉइडाक nothing. ना. Right. Doctor, as we come to the end of our episode, what would be your take-home message to all our viewers on uterine fibroids? So when we talk about uterine fibroids, the information given to everyone today is Yes. because July is World Fibroid Awareness Month. Yes. जेन्ना वर्ल्ड फायब्रॉइड अवेरनेस मंथान आमी उलयतात की फायब्रॉइड्स हें कितें दुयेंस सो ऑलमोस्ट वी हॅव कवर्ड एवरीथींग अबाउट इट बट सेलियंटली जर सांगलें खंयच्याय बायलेक जर फायब्रॉइड सांपडलो अल्ट्रासावंडाचेर किंवा तिका आपल्या दोतोरान फायब्रॉइड आसा म्हणून सांगलो किंवा तिका हेवी ब्लिडींग जालें इरेग्युलर पिरियड जावपाक लागले जाल्यार तिणें भिवंक जायना. फायब्रॉइड in 95% of the cases is a non-cancerous tumor. ताजो ट्रीटमेंट आसा. We can always go for medicines that can shrink the fibroids. म्हणजे हो फायब्रॉइड जिरोवंक शकता ह्या वखतांनी आनी जरी हो जिरना you can always opt for a laparoscopic surgery that is very safe in today's time. Right. Dr. Mangirish, thank you so much for taking all your valuable time and giving us all this information on uterine fibroids. I'm sure all our viewers also have all the necessary information and awareness about uterine fibroids, and I think they will seek medical help also very soon. Thank you so much for watching. Take care and keep watching Prudent.